काणकोण तालुक्यातल्या पिवपाच्या उदकाचो मुखेल आधार आशिल्ले चापोली धरणाची उदकाची पातळी 60% मेरेन पावल्या। ऑगस्ट ते सप्टेंबर म्हयन्यात दमदार आनी सेगीत पावस पडलो जाल्यार धरण ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय आसा। फाटल्या वर्सा पडिल्ल्या दमदार पावसाक लागून ऑगस्ट म्हयन्यातूच चापोली धरण भरून ओव्हरफ्लो जाल्ले। मात अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन धरण पुराय भरतले काय ना हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। आम्ही आता सध्या आसात ते काणकोणच्या चापोली धरणाचेर, जे धरण काणकोणच्या लोकांक, काणकोणच्या शेती, काणकोणच्या लोकांची एक उदक पावपाची, म्हणजे लोकांक उदक जर खंयच्या धरणाचेर मेळटा जाल्यार ती चापोली धरण। ओमनू पावस जाय त्या प्रमाणान पडना आनीक ह्या डॅमाचेर ओव्हरफ्लो जातकीच हांगासरल्यान हे जे रावंड दिसता त्या रावणा वयल्यान उदक ओव्हरफ्लो जावन हें उदक मागीर शेतांतल्यान दर्यांत वयता। आयज ऑगस्टाची 1 तारीख, आयज मेरेन हें उदक भरलें ना। आमी तज्ञा कडेन विचारलें, आमी जेई कडेन विचारलें, ई कडेन विचारलें, तांणी सांगलें आमकां की जवळ जवळ 55 ते 60% उदक सद्याक चापोली डॅमा आसा। हें चापोली डॅमाक साळावलीचें धरण भरलें, पूण काणकोणाक असलें दुसरें धरण जें आसा तेंय एक बारीक धरण आसा तेंय धरण भरलें, पूण काणकोणच्या मेन जें धरण आसा चापोलीचें धरण जें आसा तें भरलें ना। हाजें कारण चारय वाटेन दोंगरा वयल्यान जें उदक देंवोन येता तें उदक ह्या चापोली डॅमाक उरता। ह्या डॅमाक खंयचोय व्हळ, खंयचीय न्हंय ह्या सारकी कांयच मेळना। ज्या जाग्यार न्हंय आसा, ज्या जाग्यार व्हळ आसा थंय तें डॅम किंवा तें धरण अवघ्या 2 म्हयन्यां भितर भरता। ओमनू ह्या वर्साक काणकोणच्या लोकांक एक चिंता पडली की उदक जाय त्या प्रमाणान मेळटा काय कितें, तरीकय मे जून मेरेन मेळ्ळें, पूण आतां सद्याक ऑगस्टाचो 1 तारीख, पूण ह्या साळावली धरणाक जें आतां मेरेन उदक भरपाक जाय आसलें, पूर्णपणे व्हांवपाक जाय आसलें, तें अजुनूय भरना आनी ताका लागून आमी पळयतात की हें धरण जर भरतलें जाल्यार कंटिन्यू 15 दीस घोव पावस पडपाक पडटलो। जेन्ना घोव पावस पडटलो तेन्नाच हें धरण भरतलें अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार।